सिंगापूर एअरलायन्साच्या विमानांत अचानक जाल्ल्या टर्ब्युलन्साक लागून एकल्याक मरण जाले 30 प्रवासी जखमी. पळयात पुराय बातमी. हो पळयात सिंगापूर एअरलायन्सात अचानक जाल्ल्या टर्ब्युलन्साचो परिणाम. ह्या घडणुकेत एकल्याक मरण आयलें जाल्यार 30 प्रवासी जखमी जाले. हे विमान लंडन सावन सिंगापूर वताले, मात टर्ब्युलन्साच्या कारणान बँकॉकाक एमर्जन्सी लँडिंग करचें पडलें. मरण आयिल्लो प्रवासी 73 वर्सांचो जाणटो आशिल्लो. टर्ब्युलन्साक लागून घडये ताका काळजाचो आताक येवन मरण आयिल्ल्याचो दुबाव उक्तायतात. हो टर्ब्युलन्स अकस्मात जाल्ल्यान प्रवाशांक सीट बेल्ट घालपाची सुचोवणी लेगीत दिवपाक शक्य जालें ना, जाका लागून साबार प्रवासी तशेंच कॅबिन क्रू जखमी जाले, अशें एअरलायन्साच्या अधिकाऱ्यांनी कळीत केलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.